नमस्कारो. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे समस्त वीक्षकांक आमगेल मैसूरचे परमळ कार्यक्रमाक आत्मीय स्वागत. वेगवेगळे गांवां दाखोवन येवन राबून हांगा मैसूरचे परमळ वाडोवच्याक कारण जाल्ले सामान्य जनाले असामान्य व्यक्तित्व परिचय करून दिवचे कार्यक्रम मैसूरचे परमळ. हांव शीला भंडारकर. आयचे आमगेल सोयरे हांगा आयल्यांची श्री पी सुरेश नायक. हांगेले ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಕೊಂಡಿತ್ತ. ಹಾಂಗೆಲ್ ಜನ್ಮ 1953 ಉಡುಪಿನ ಜಲ್ಲು. ಹಾಂಗೆಲ್ ಆನು ಶ್ರೀ ಸುರೇಂದ್ರ ನಾಯಕ್ आणि अम्मा श्रीमती प्रेमा नायक. श्री सुरेश नायक यूनियन बँकांतू उद्योगी जावन आसून आतां निवृत्ती जीवन चलयता आसाची. हांगेल धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पलता नायक SBM बँकांतू ऑफिसर जावन रिटायर जाल्यांची. हांक एकली चेल्ली श्रीमती श्वेता गिरीधर कामत. जावई श्री गिरीधर कामत हांणी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडांतू DGM जावन आसाची. नायक मम्माल दुवेक 2 चेडूं, प्रथम आनी अक्षरा म्हणून. युनियन बँकाचे कर्नाटका स्टेट युनियनाचे असिस्टंट जनरल सेक्रेटरी जावन 28 वर्स काम केला. मैसूर बँकर्स क्लबाचे सेक्रेटरी जावन 8 वर्स, प्रेसिडेंट जावन 6 वर्स आणि दक्षिण कन्नड जिल्हा संघाचे वाईस प्रेसिडेंट जावन कल्चरल कमिटी मुख्यस्थ जावन थोडे वर्स काम केलेलं आसा. तशीच मैसूर GSB सभाचे सांस्कृतिक समितीचे मुख्यस्थ जावन 1998 दाखोवन आजवरेन काम करता आसाची. सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करचे, संगीत कार्यक्रम चलायसून दिवचे, आदर्श दंपती स्पर्ध दवरचे, नाटक बरोवन निर्देशन करून खेळोवचे आणि खंयचेय वेदीक जाल्यारय निरर्गळ जावन कार्यक्रम निरूपण करचे हे सक्कड नायक मम्माले हव्यास. नमस्कार नायक मम. तुमगेले प्रारंभिक आणि मुखावैल शिकवण उडपींतू जाल्लेल्वा? हां शिल्माय उडपांतू गवर्नमेंट स्कूलांत हांव म्हगेले प्रायमरी स्कूल जालें. कडेरी हायस्कूल उडपांतू क्रिश्चन हायस्कूल म्हणून थंय एम ए केलें. कडेन म्हगेलें डिग्री एज्युकेशन महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज MGM कॉलेज म्हणटा ती थंय हांव केलें. थंय कॉलेजांतू आमी स्कूल आसतना पार्टिसिपेट करता आशिल्लीं ती कल्चरल कार्यक्रमाक. जाल्यार म्हाका एक्चुली बेज मेळ्ळें उडपाचे MGM कॉलेजांतू हांव थंय डिग्री शिक्षण प्रारंभ करतना. थंय हांव फर्स्ट इयराकाची कल्चरल सेक्रेटरी जावन इलेक्ट जालो कॉलेज युनियनांतू. फॉर्च्युनेटली कितें जालें म्हळ्यार त्याचे वर्स सिल्वर जुबली कार्यक्रम कॉलेजाचे जाले. थंय 5 दिसाचे कल्चरल कार्यक्रम आशिल्ले. तूं गो तशें पर उडपा आशिल्लें कळटा. कुशी हरिदास भट म्हणरी थंय आमगेले MGM कॉलेज प्रिंसिपल तो सगळे साऊथ कॅनरा फेमस तितली स्ट्रिक्ट पोराजे ताका भिता आशिल्ली. आमी BCom स्टुडंट्स म्हळ्यार ताका चिकेची एलर्जी आशिल्ले. कशें म्हळ्यार BCom स्टुडंट्स चिके गलाट करताले म्हूण कल्चरल आनी परत तांकां तें गोत्ता आशिल्लें. केदां हांव कल्चरल सेक्रेटरी जालो आनी सिल्वर जुबली कार्यक्रम 5 दिसा कार्यक्रम आशिल्ले. म्हाका आपयलें कुशी हरिदास ಭಟ್ಟನ ಈ ಥರ ಇದೆ 5 ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ? ಅಜ್ಜ ಆಯ್ತು म्हूण सांगलें. सो 5 दिसा कार्यक्रम इतलें वंडरफूल जालें म्हळ्यार ताका कसले BCom स्टुडंट्स वयर एक हें आशिल्लें ते कंप्लीट वचून प्रोग्राम पुरा जातरी 5 दिसा कार्यक्रम जातरी म्हाका आपयलें तागेले कॅबिन आपयलें. तेन्ना हांव उलोवचें 73 थंय आपयलें आनी कंग्रेच्युलेशन दिलें म्हाका. 5 दिसा कार्यक्रम तुमी BCom स्टुडंट्सान परत भारी लायक केला. खंयची रिती कसले प्रॉब्लेम जाय न्ही. हांवें थँक्स म्हळें. कळ्ळें येता न्ही तागेले पर्स काडून 100 रुपया नोट म्हाका दिलें. ही एन्जॉय म्हणून एन्जॉय विथ युअर फ्रेंड्स म्हणून. ते 100 रुपया म्हळ्यार मस्त व्हड. भारी खूश जालो म्हाका. अल्वा ओके. म्हाका एक इतलें खूश जालें म्हळ्यार तेदना एक प्रिंसिपलान आपोवन कंग्रेच्युलेशन्स म्हणून 100 रुपया दिवं म्हळ्यार इट इज समथींग ग्रेट. बदल सांगता जाल्यार ते 100 रुपया नोट आजीक मेगल आसा ते आय हॅव केप्ट समवेअर म्हळ्यार ते जास्त काम म्हणून थंय मेगले कल्चरल बेस स्टार्ट जालें थंय दाखोवन. प्लस विंगड स्पोर्ट्सांत बरो आशिल्लो क्रिकेट टेबल टेनीस
कॅरम कॉलेजांतू तो आजीक ते 3 वर्साची मॅगझीन पळयला री सुरेश नायक कॅरम डबल सिंगल्स चॅम्पियन जालेले त्या मॅगझिनान मेळटा तुमकां. तशें जाल्यार तुमगेले कॉलेज दिसान कोणी तुमी सांस्कृतीक कार्यक्रमांत भाग घेता आशिल्लींची. मागीर तुमगेले उद्योग आसतनांतूय तुमी अशीची कार्यक्रम दिल्ले आसकी. उद्योग स्थळ म्हणटना हांव एक्चुली युनियन बँक जॉयन जालो मुंबयंतू. मुंबय हेड ऑफिसांत जॉयन जालो 78 1980 प्रकाश पडकोण शटल बॅडमिंटन प्लेयर तशें बरो तो आमगेलो बँक आशिल्लो. त्या वर्सा ट्रिपल क्रावन विन जालो डॅनिश स्विडीश आनी ऑल इंग्लंड बॅडमिंटन. तेन्ना ताका आमगेले बँक आपोवन फेलिस्टेट कोरका म्हळ्यार एक विशय प्रस्ताव आयलो. तेन्ना आमकां हांव स्टाफ डिपार्टमेंट आशिल्लो थंय आमकां एग्जिक्युटिव्स आपोवन अशेच कार्यक्रम आसा ते बरे ग्रँड कोरता तुवें म्हणून म्हाका रिक्वेस्ट केलें. ताजे फुडें हांवें 2-3 कार्यक्रम केलेले आशिल्ले. सो तांणी तांणी आयली ती तागेले जस्ट एंगेजमेंट जाल्यार मात्र प्रकाश पडकोडले उजाला कारकळ. हांवें त्या प्रोग्रामू अत्यंत सुंदर जावन चलो दिले. आमी एग्जिक्युटिव्स पुरो भारी खूश पावली ती. तुम्ही मस्त सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन केला. साधारण कितली कार्यक्रम चलायसिला तुम्ही आणि खंयचे खंयचे नमुनेच्यो ते सांगता पळय रे सगळा म्हणके आमगेले कॉलेज डेस जाल्ले बँका जाल्ले बँकर्स क्लबांत हांव एक 8 वर्स सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जावन आशिल्लो. त्या वेळार इवन आतांय आनी दक्षिणगड जिल्हा संघांतूय कल्चरल कमिटी हेड जावन आशिल्लो गेल्या वर्स. आनी आमगेले समाजाचे त्या पुरा मेळचे गेल्यार शिलमा सादारण म्हणटा एक मोर देन 500 प्रोग्राम्स हांवें 500 चड ऑर्गनायज केला. 500 चड कार्यक्रम केला. तुमगेल हे आदर्श दंपती कार्यक्रम मस्त जनप्रिय जाला. ते एक तसले एक कार्यक्रम करूं म्हणून आलोचन कशें येईल तुमकां. तेव्हा एक इन्सिडेंट जालें कशें म्हळ्यार तुमकां तसो आदर्श दंपती कार्यक्रम श्रीनाथ फिल्म एक्टर श्रीनाथ करता आशिल्लो. खंयचे उदय टीव्हींत करता आशिल्लो. ती शैलजा संतोष म्हणून ती लोट करता आशिल्लो. मैसूरांत कला मंदिरांतू ते कार्यक्रम जाले. तेन्ना हांव आमी भायर चमकली ती अशी पळोवच्या गेलेली आमी जस्ट पळोवच्या गेलेली ती. थंय म्हगे फ्रेंड आशिल्लो ताणें थंय चीट घालका एक डब्बांतू तें तांणी काण पळोवन तांणी वयर येवपाचें आमकां सिलेक्ट करचें. सो तशी ता रिक्वेस्ट केली फ्रेंडान तूं वय दी रे म्हणून. सो म्हणणारे हांवें एक चीट घाली. सो फॉर्च्युनेटली चीट आयली. चीट वयर येवन त्या पर्टिक्युलर एपिसोडांत म्हाका सेकेंड प्रायज मेळ्ळें. तेन्ना म्हळ्यार तितलें प्रायज आसनाशें कडेन मुखार मस्त मस्त प्रायज आसा त्या हाका. म्हाका एक डबल बेड ड्युराफ्लेक्स ते तांणी दिलेले. हाचे अर्थ ते हांव तांतरी न्हिदत आशिल्लो म्हळ्यार तितलें लायक तांणी हें केलें प्रोग्राम. श्रीनाथ बारीक खूश जाली. सो सेकेंड प्रायज मेळ्ळें. तें म्हाका इन्स्पिरेशन कार्यक्रम करुया म्हणून फस्ट आमगे बँकर्स क्लबांतू स्टार्ट केलें. कडेन समाजांतू 98 फस्ट कार्यक्रम हांवें प्रारंभ केले. ते नंतर निरंतर म्हाका एक मोर देन 40 प्रोग्राम्स डिफरंट प्लेसार ते मंगळूर अशें पुरो उडुपी अशें पुरो सागर अशें पुरो चिಕ್ಕಮಗಳೂರು कासरगोड बेंगळूर मैसूरान निरंतर जावन जाता प्रति वर्स करता कार्यक्रम. तुमगोतच ते कार्यक्रम. सो बारी लायक जोरी साधारण कितले कार्यक्रम जाला तो. मोर देन 40 प्रोग्राम जाला आमगेले 40 चड प्रोग्राम जाला. इतली सकड कार्यक्रम आयोजन करचे म्हळ्यार सुलभ काम न्ही. घरांत उलयले सहकार मस्त जावंक जाता. ह्या विशयान तुमगेले घरचे तुमगेले बायलेले पुराय सहकार कशें आशिल्ले. तांतू 100% फूल ओट मेगेल बायलेक खतर म्हणारी इतली पुरा कोरका जाल्यार म्हाका घरकड मस्त कॉन्सन्ट्रेट करूं जायनाशिल्लें कार्यक्रम कोरका जाल्यार अपार्ट फ्रॉम हांवें बँका काम नंतर. सो ती बँक आसल्यार म्हाका फुल्लेस्ट एक्सटेंट तांणी सपोर्ट केला तिणें. सो त्या विशयानी हांव तिका हॅट्स ऑफ. आदर्श दंपती न्हू तुमी. तशें म्हणून तिगेले कोऑपरेशनाक तिगले एनकरेजमेंटाक हांव केन्नाय चिरळ्ळी. आतां तुमी बरयले निर्देशन करून अभिनय केलेले नाटकां ಬಗ್ಗೆ उलय.
खंयचे खंयचे नाटक तुम्ही बरयले? नाटक फस्ट नाटक हांव बरयलेलें मातृदेवो भव म्हणून. तें मातृदेवो नाटक म्हणल्यार एक आवस जावन आशिल्लीक चेडूं आनी तांगेल्या एक कडेकाराक एक इलिटरेट केलें म्हळ्यार तांगेली परिस्थिती मुखार कशी जाता म्हळ्यार एक जेन्ना मॅसेज वता जाल्यार तें नाटक. तें फस्ट नाटक आमी खेळिल्ली जी मैसुरा JSB सभांतून. एक खुशी खबर कशें म्हळ्यार त्या वेळार सुदींती स्वामी जे आमगेले समाजा आयिल्ले ಸ್ವಲ್ಪ दिसा खातीर आयिल्ले. तें नाटक खेळ दिसा आमी सुदींती स्वाम्या वचून आमी रिक्वेस्ट केलें गुरुवर्या तुमी आमगेलें नाटक पळोवका आमकां आशिर्वाद कोरका. कसं नाटक तें अशें मातृदेव भव नाटक येवका जाय तर येता हांव एक 10 मिनटां बसतलें म्हणलें स्वामी. तें एक 1.5 घंटे प्लॉट आशिल्लें शिलमाय. नाटक प्रारंभ जालें. प्रारंभ जावन स्वामी 10 मिनटां 20 मिनटां अखेर ते बसून इवन तांतू ते कार्यक्रम नाटक जाता आसतना तेका ट्रॅजेडी येतना स्वाम्यार दोळे ते उद्दा आयले जेन्ना पळयलें. सगळें नाटक पळोवन जातरी ताका आपयलें तें नाटक बरयलें आपयलें म्हूण स्वाम्यान आपयलें. तेन्ना जगन्नाथ शेणे प्रेसिडेंट थंय आसा. आपण असलें नाटक बरोवकार केन्नाय जेन्नाक मॅसेज वचको भारी खूश जाली. भारी लागता नाटक म्हाका. ताजे चेड कसर भोव मजा आशिल्ली मागीर सांग तें नाटक. तें आमी खेळ्ळे नंतर तेंची आमगेलें तें स्क्रिप्ट बेंगलोरच्यान घेवन त्या बेंगलोरची खेळ्ळी ती. हांगा हावस जावन आशिल्ली हांगाची आमगेले विशाखामात म्हणून थंय तांणी खेळ्ळी ती. ते ड्रामा आमी वापस खेळ्ळी हांगा ऑन डिमांड. दोनी फावटी आमी ते मातृदेव हांगा खेळटना ते हावसो रोल तुवें केलेलो. ते कशी जालें म्हळ्यार ते फस्ट 2 खेळले की बेस्ट जावन ते 3 फावटी आमी खेळ्ळी ती. ते हावसूल रोल हांव नाटक बरयतना म्हाका ते कशी बेगले की इमॅजिनरी फिगर आशिल्ले हावसोले डिट्टो तूं ते रोल केला. सो ते रोल ऑलमोस्ट पुरा जनांनी लायक करून तुका मस्त शुभाश म्हणला त्या वेळार. सो हांव कसो लायक आनी मुखार तसो कसो रोल जर रे आमी शील मागीर एका पोचे म्हणून ताच्या नंतर तुम्ही त्या अवकाश म्हाका दिला हांव तुमकां धन्यवाद. नाही म्हणारी हांव डायरेक्शन दिल्लें ना हांव तें स्क्रिप्ट बरयलें म्हूण सांगची न्ही. बट तूं ते डिट्टो ताका जीव दिला त्या रोलाक. एक दोनी ड्रामा देण जायवे म्हणून एक बरयलें देण जायवे म्हणून देण्या विशयानी. मेगेलें कसं म्हाका नाटक बरयतना हांव मेगेलें कॉमेडिकाची स्ट्रॅटेजी चेड जेन्ना कसं की मॅसेज का म्हणलें ते बरयलें. तिन्नीचे कायल्या पिल कायल्या चंद म्हणून त्या तशीची भारी एक चंद नाटक. एकलो साधू चेल्लो तो मेंटली रिटार्डेड आसता. ताका पुराजन एक इलिट्रेट करता ती घरकडचे न्ही पुरो हावस बापूय सोडणारी बाकी पुराचे इलिट्रेट करता एज्युकेशन लागना तशी कडेरी खंयचे त्या पर्टिक्युलर स्कूलाक ताका सेर्सिता ताका गांव सोडची दूर पण मोगान व्हड जालो ताका नायक नाशिल्लो हांगा. थंय सेर्सून रामकृष्ण आश्रमांत आसले. तो इतलो बुद्ध जाता बुद्ध जावन शिकून तागेले डिग्री जाता. डिग्री जातरी हावस बापूय आपयता ताका आपोवन निमगिता तूं कसो करता चेडा मुखार म्हणून. थंय जनाक कशी म्हळ्यार तो एक उतर सांगता म्हाका देश सेवा कोरका हांव आर्मी जॉयन जाता. ताणें आर्मी जॉयन जावन अपॉयंटमेंट जावन ताणें वतना त्या वेळार ते आशिल्लें सिट्युएशन आसना हांवें तातूंत एक देशभक्ती गीत एक घालेलें आसा कळ्ळें हांवें. दिल दिया है जान भी देंगे तें पद बॅकग्रावंडार घालना हांवें. सगळे क्रावड सुद्दां रडलां म्हळ्यार ताण ते वतना आर्मी वतना हावस बापूस न्ही तांकां हें करोस तेन्ना तांगे दोळ्या उद्दाक पळोवन सगळे की ऑडियन्स तेन्ना रडला आसा. तेद्दन एक रायटराक नवा डायरेक्टराक जेवचें सॅटिस्फॅक्शन आसना हांवें इमेन्स आनी नो वॅल्यू ताका आमी पंचायत जायना तशी मेगेले 3 नाटकां 3 नाटकय तुमगेले भारी लायक आशिल्ले. जाल्यार तांतू तुमकां तृप्ती दिलें नाटक खंयचें? तें मात्र देव भो ते म्हळ्यार एक स्वाम्यांनी आशिर्वाद केलेले आनी एक ते तूं केलो रोल म्हाका तें जस्टिफिकेशन. धन्यवाद नायक.
मागीर आमगेले युवा गायकांक ओट्टू करून तुम्ही स्वरसंगम म्हणून एक प्रोग्राम दिलेले संगीताचे कार्यक्रम डॉक्टर जगन्नाथ शेणी मम्माले प्रायोजकत्वान तू सतत 3 वर्ष भारी व्हड वेदिकेर आयोजन केलें ते भारी एक लायक कार्यक्रम जनप्रिय जालो तो तसन कार्यक्रम उपास मुंदरसून करचे आलोचना की तुमकां शिल्माय हांगा कला मंदिरांत येवचे मैसूरचे उणे म्हळ्यार एक 2-2.5 जण येतात त्या कार्यक्रमाक आनी आमगेल समाजांत गायक असो न्हय सरपा पिल्ल आसला म्हणजे सरपा पिल्ल अशी एक्कल पशी एक सांगता कशी म्हळ्यार तांणी खंयचेय विधीगेर सांगच्याक अर्हच ती तसल सिंगर्स ते अश्वी पशे पुरो सरपा प्रसा शेणे अशे पुरो ममता कामत अशे पुरो मंजुनाथ कामत अशे पुरो लायक सिंगर्स आसा ती अनूप शेणे इतले पॉप्युलर जाले 2-3 वर्सां प्रोग्रामू ते एक्चुअल सांगता न्ही ते आमगेले सेक्रेटरी आमचे रामप्रसाद कामत मामू तागेले एक इनिशिएटीव घेवन ताणें ते इंट्रस्ट घेवन ते कार्यक्रम प्रारंभ केलो 2-3 वर्स जाल्ले कडे कोविड आनी पळय हें जाल्लें आसा बट एनिवे जगन्नाथ शेणी मामून वापस कोर पोर ती होप्स वापस कार्यक्रम आमी करता ती म्हळ्यार होप्स आमकां जावं जाल्यार तितले पैकी इतली पुराय करूंक तुमकां एक आदर्श म्हूण कोणय आशिल्लें की एक रोल मॉडेल म्हणटा ते सांगता जाल्यार बेगलड ना PR नायक म्हणून तो बेंगळुरांत तो समाजांत तो कल्चरल हेड जावन आशिल्लो ताका आनी म्हाका कंपेर करूं जायना गे म्हळ्यार ताका आनी तागेले बेगल वर्णी गीता नायक म्हणून तांणी म्हणून मेड फॉर ईच अदर कल्चरल म्हळ्यार तांणी 3 मस्त नाटक बरयलां बेगलवर्ण्यान अण्णान फुल्ल नाटक ऑर्गनायज करती तागेली कॅपेसिटी आतां मेगल कसलें न्ही ताका मस्त एवॉर्ड्सय म्हणला हेजी कोंकणी अकॅडमी कोंकणी साहित्य अकॅडमी तांणी आपोवन तांकां सन्मान पुरो केलेलो आसा एवॉर्ड पुरो दिलेलो आसा सो तो म्हाका रोल मॉडेल म्हाका कल्चरल आहा ती हें करूंक मेन कारण म्हाका तो आनी मेगल वर्णी मेगल रोल मॉडेल तांणी आनी मुखार तुमी इतले उत्साहान आनीकय मस्त कार्यक्रम चलत आसन आरोग्य शक्ती तुमकां दिवो म्हूण हांव मागता थँक्यू ते वडी एक पद म्हूण दाखयलें न्हय तशी गायनय तुमगेले हवी आसूं म्हणून गायक म्हळ्यार खंयचे एक सान एक न्हय म्हळ्यार सिंगर वय म्हळ्यार वय न्हय म्हळ्यार न्हय तशी आतां सन्न पुट्ट कार्यक्रमा पुरो आमी सांगता आशिल्लो ओके इवन स्वरा सगळ्या मातूय आतां तूं सांगलां हांव तुका डिसअपॉयंट करूं ना कशें म्हळ्यार आमगेले कोंकणी प्रत्येकला गरगड कशी म्हळ्यार पोट दाखोवन चेवल ना येयले गरगड केन्नाय भजन करता भजन करत आमकां वाणा आशिल्लें फुडें रात वता सांगता जाल्यार आनी सिस्टम शुक्रार त्या भाग्यलक्ष्मी बारामा सांगाचीची गुरुवारा राघवेंद्र स्वामील सांगाचीची तसं पुरा आशिल्लें आज कालची तें उण जालां तुका हांव एक सादारण सांगता भाग्यलक्ष्मी बारामा तें कशें म्हळ्यार आज दोन लायन वय वय तें कशें म्हळ्यार कद्री गोपालनाथ हांव वॉयस इमिटेट करतना ताका ट्यून कशी म्हूण तितले शिवाय कद्री गोपालनाथ तागेले ट्यून विंगड SP बालसुब्रमण्यम ताणें सांगलां तागेले ट्यून विंगड तशी भीमसेन जोशीन सांगलां ते विंगड हांव जस्ट तुका सांगता जाल्यार कद्री गोपालनाथ ताणें आनी तूं सांगची कशें म्हळ्यार ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀಸೋ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ तागेलें तें ट्यून तेची SP बालसुब्रमण्यान तागेलें विंगड ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನೀ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ तें तागेलें भीमसेन जोशी ऑफकोर्स आमी तागेले उडास करची आमगेले एक मुंबयन तूं षण्मुखानंद हॉलांत हांव मुंबय आसतना तागेले कार्यक्रम पळयलेलो ते हांव तागेले ते हें पळयतना हांव जुमू जाता आशिल्लो माय ताणें ते भाग्यलक्ष्मी सांगतना सगळे क्रावड स्टँडींग एप्लॉज दिवन ताणें ते एक स्टार्ट करचेच पळय लक्ष्मी लक्ष्मी बारम्मा बारम्मा
ಬಾರಂ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನೇ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮಮ್ಮನೇ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ. भीमसेन जोशी ट्यूब तशी इतल्याची मेघाला एका वय म्हणा वय दय म्हणा नाही तशी असं खुशी जाली. इतले वेळ आमगेलो टासून तुमगेले कार्यवैखरी बग्गे संवाद करचे अवकाश आमकां दिलेल्याक तुमकां हांव विश्व कोंकणी केंद्रातर्फेन धन्यवाद सांगता. संतोष हरी विश्व कोंकणी केंद्राक बेगले हृदयपूर्वक धन्यवाद. इतले वेळ आमगेलो कार्यक्रम वीक्षण करता आशिल्ले वीक्षकांक सगळ्यांकय विश्व कोंकणी केंद्रातर्फेन आत्मीय धन्यवाद. नमस्कार.